कुडचडे मार्केटाची ही अवतिकाय कोयराच्यो राशी जाल्ल्यान सगळ्या घाणी मार्केटातल्या दुकानकारांचो कोयराचो घाण वासान नाका शेवट। आमी बाब कालसा सारखे घाण येता, आमी जेवलो नाही आणि त्यांना हांवें फोन केलो, मातशे मनीस धाडून मनीस येयले, मागीर दुसऱ्यांक आपूण वस्तून केस चोयतो काय म्हूण सांगिल्लें तेमी आपल्याच्यान चोवपा जायना म्हण आमी फिनायला बाटली घेवन घालीत, वास वचना घाणी वचना आणि आख्खो कचरो आहा हिंगा त्या उदकां पावता आनी तेजे ओद्दी कुसोन ओद्दी वास येता। सगळ्या वदान बंद आहा, सगळ्या वदान दुरीग आहा, त्या वदान गळटा, सगळ्या वदान उदक येता, त्या वदान येयल्या त्या वदान चलोन येवपा मेळना हिंगा सगळ्या वाटेन बाजारू जालो हे मनीस कोण रावना हिंगा सगळो लोक रस्त्यान बसोन आहा आनी कामां वयता ते आख्खे पार्किंग सांजे 7 वरपाचे हिंग कळून ना। पालिकेचे कामगार कोयर उखलिनात, पालिका प्रशासन दखल घेना। हो जर कारभार असोच उरलो जाल्यार उचेल्या पावण्या कागाळ करची पडटली म्हणून दुकानकारांची तयारी। मागणी चीफ याने आमगेल्या शिव मातशी येवन ह्या मार्केटान येवन पळोवचें। आमगे मार्केट इन्स्पेक्टर पळय आसा न्हू तेणे हांगसर शिवोक घेवन येवपाचो, इतली मागणी। ना जाल्यार आमी परत रिपोर्टरां हाडून सांगत रावतली। कित्याक लागून आतां हांगसर मनीस मेला, गाय नीर मेला, गाय कुत्री मेला, कांय हें जायना। वास येत न्हू, त्या वासान जेवपा पसून जायना आनी हे वासान आतां मार्केटान लोक कोण येयनात आनी म्युन्सिपालिटीचे मनीस येयले आनी कितें म्हणपा लागले, हे दुकानां भितर मेला तुमी जबाबदार घेतात, तर आमी दुकान उस्तितात। त्या बालकान 10 हजारां येपार आल्यार 20 हजारां येपार म्हणटाले, 20 लाखां म्हणटाले, अशें म्हणून म्युन्सिपालिटी मनीस गेले। एक मार्केट इन्स्पेक्टरान हांगा येवपाचें शिवो घेवन आनी पळोवपाचें, नाल्यार आनी कोण पळय रिपोर्टर येत न्हू तितल्यांक सांगतले आनी आमी पयशे फारीक करून रिपोर्टर हाडटा आतां। आनी आमी डायरेक्ट खंय वयतलीं, फूड सेंटराक वयतलीं, हेल्थाक। आमकां कोणी सांगलां तुमी वचोन हेल्थाक कंप्लेन दिया, पणजी वचा लेटर बऱ्या कंप्लेन दिया। हांव आसा कुडचड्यार मार्केटाक आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात। आतां दनपारची 1 जाला आनी हो कचरो हांगा कितलो साठोन आसा, पावसाक भिजत आसा, पावस सारको नेटान पडत आसा आनी तुमी पळोवंक शकता पावसान व्हांवोन गेल्ल्या कारणान तो कचरो जो हे सायडीन उदक भरता ते खंय तरी तो साठोन उरता आनी ते काम आसता म्युन्सिपालिटीचें, पूण म्युन्सिपालिटी तो कचरो उखलयना। जो कचरो हांगा फाटल्यान दवरलो आसता तो उचलून घेवन वयता आनी तुमी पळोवंक शकता तो उदकाक पडलेलो कचरो कसो कुसोन गेल्लो आसा। हे कुसलेल्या कचऱ्या पासून डेंगू मलेरिया असले रोग पसरूंक शकतात। तशेंच मार्केटाक जे भाजीवाले बसतात, फ्रूटवाले बसतात, तेंचें म्हणणें आसा की मार्केटी ते निवळ करनात, म्युन्सिपालिटी येता पळयता वयतात आनी त्या खातीर जे कुत्रे आसा मरतात, कुसलेलो तांचो वास येता, उंदीर मरता तांचो वास येता, ते कितलेदाच म्हणटा की आमी डेटॉल फिनायल घेवन बसतात थंय, कितलेदा म्युन्सिपालिटी सांगला कोण हांगा केअर करना अशें तेंचें म्हणणें आसा। सो म्युन्सिपालिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की हे जे मार्केट आसा ते खंय तरी निवळ दवरचें, पूण हे म्युन्सिपालिटी एकदम हांगा इग्नोर करता हे मार्केटाक। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।